खंय तरी तुमी आयज प्रेस आपयल्या, कारण कितें आसा आपोवपाचें? सगळ्यांना नमस्कार. हांव ॲडवोकेट आनंद गांवकार, उटा कमिटीचो एक्झिक्युटीव मेंबर, सांगे तालुका. आयची प्रेस आपोवपाचें कारण म्हणल्यार 13 तारखेर ऑगस्टाच्या जो पळय महामेळावो आसा तो महामेळावा सक्सेसफूल जावपा खातीर आनी प्रत्येक आमच्या एसटी भावाक आनी भयणाक ह्या 13 तारखेच्या मेळाव्या बद्दल एक सविस्तर म्हायती दिवपा खातीर म्हणून आयची प्रेस आसा. ओके. हो जो पळय महामेळावा आसा तो महामेळावा उटान आयोजीत केला. तो आझाद मैदानाचेर 13 ऑगस्टाक जावपा आशिल्लो, पूण काही कारणास्तव म्हाका दिसता की एनओसी जी पळय आमकां दिल्ली इश्यू केल्ली ती एनओसी आज कॅन्सल केल्या आनी त्या खातीर परत एकदां उटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रेस घेवन प्रत्येकाक कळयल्लें आसा की ही जी महामेळावो जो आसा तो महामेळावा क्रांती मैदान माड्डोळ हांगा करपाचो आसा. वेळ तोच आसा 3 वरांचेर 13 ऑगस्ट 2026 3 वरांचेर हो मेळावो जातलो. ह्या मेळाव्याक प्रत्येक सांगेकारान एसटी भावान किंवा एसटी भयणीन मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिवचो आणि आपले एक शक्ती प्रदर्शन त्या दिसा दाखोवचें ह्या खातीर एक आव्हान करपा खातीर म्हणून प्रत्येक सांगेकार एसटी भावाक आनी भयणाक आजचो प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतिल्ली आसा. आणि ज्या मनशाक कोणाक समज एक मिसकन्सेप्शन आसा की हो मेळावो आझाद मैदानाचेर जातलो, तो आझाद मैदानाचेर जावचो ना, तो क्रांती मैदान माड्डोळ जातलो ह्या खातीर एक कळोवपा खातीर म्हणून मुद्दाम आजची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. खंय तरी तुमची सेंट्रलांतल्यान नोटिफिकेशन बीन येयल्लें आसा तुमकां एसटी रिजर्वेशना बद्दल, आनी आतां तुमी हो महामेळावो करपाचें कारण म्हणून कितें आसा? एसटी रिजर्वेशना बद्दल जे पळय कायदो पळय पास जाल्लो तो कायदो जाल्लो 13 ऑगस्ट 2025 ह्या दिसाक. जवळ जवळ 1 वर्स जालें. ते 1 वर्सा भितर सरकारान कसलेंच नोटिफिकेशन काडलें ना जे काडपा जाय आशिल्लें कायदो लागू करपाक. ते कायदो लागू करपाक नोटिफिकेशन काडलें ना अशें म्हणून एक उठान एक महामेळावो आयोजीत करपाचें थारायलें. पूण ह्या दिसांनी जेन्ना गांवांत मिटींग जाल्यो तेन्ना म्हाका सरकाराक खंय तरी भंय लागली आनी त्या भंयातल्यान हें 6 तारखेर पळय नोटिफिकेशन आयलें. नोटिफिकेशन जें पळय काडलें तें नोटिफिकेशन 6 ऑगस्ट 2026 ह्या दिसा साकून जो एसटी रिजर्वेशनाचो जो पळय कायदो आसा तो फक्त कायदो लागू जाला. कायद्याच्या फुडलो जो पळय प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजर अजून खंयच मार्गा लागलो ना आनी 2027 जर आमकां रिजर्वेशन जर मेळटलें जाल्यार तो कायदो मार्गा लागपा जाय आनी तो कायदो मार्गा लागपा खातीरच म्हणून हे महामेळावो आयोजीत केल्लो आसा जो फाल्यां 13 तारखेर क्रांती मैदानाचेर माड्डोळ हांगा जाता. आतां खंय तरी तुमचें नोटिफिकेशन येयल्लें आसा आनी एसटी रिजर्वेशन जाता अशें दिसता, पूण हें जें क्रेडीट आसा हें तुमी कोणाक म्हणून दिवपाक सोदता? प्रत्येक जाण एकले येता आनी खंय तरी पार्टीचें जावं आनी कोणा अशें क्रेडीट दिता, पूण तुमची एक उठा म्हणून तुमी कोणाक दिवपाक सोदता हें? हे जे पळय क्रेडीट आसा आज जे पळय आमी खंयची ह्या जाग्यार उबे आसात ते क्रेडीट फुल्ल उठा वता. 2003 साकून जो पळय संघर्श पळय चालू जाल्लो उठाच्या बॅनरा सकयल तो संघर्श आज मेरेन चालू आसा. हाजे मदीं कितलीशीं आंदोलन जालीं. 2011चें जें पळय बाळ्ळें आंदोलन जाल्लें तें आंदोलन सुद्दां उठाच्या अध्यक्षे खाली जाल्लें आनी तें आंदोलन एकूय एसटी भाव किंवा भयण विसरपाक शकना आनी विसरपाकूय जायना. कारण कितें तर उठान हें सगळें मेळपा खातीर भरपूर संघर्श केला. त्या संघर्शाक कितलीश्या लोकांनी आमचे तातूंत भितर सहभाग केला आनी प्रामुख्यान 2011 जें पळय आंदोलन जाल्लें त्या आंदोलनाक आमचे 2 जाण भाव शहीद जाल्यात. तांकां जर खरो जर न्याय जर आमी जर दितले जाल्यार रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें म्हणटा गरजेचें आनी तें मेळयले शिवाय आमी कशेंच फाटीं रावचे नात असो उठाचोय ध्येय आसा. तोच प्रत्येक गोंयकाराचो एसटी भावाचोय बी ध्येय आसा. हे जे पळय फुडलें जें पळय क्रेडीट आसा की आपणें रिजर्वेशन दिलें किंवा आपणें तुमकां एसटी दर्जो दिलो हें जें म्हणटा पळय हें कामूच सरकाराचें. हो दर्जो जो पळय मेळ्ळा तो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट, आमचो संविधानीक अधिकार. हो अधिकार आज नाल्यार फाल्यां दिवपाचोच. सरकार येतली सरकार वतली पूण अधिकार जो पळय आसा जो आमकां संविधानीक अधिकार आसा तो अधिकार मेळपाचोच. आज कितलेशे लोक क्रेडीट घेता की आपणें हें दिलें एसटी तुमकां स्टेटस दिलो नोटिफिकेशन काडलें कायदो आयलो ह्यो सगळ्यो गजाली करपाच्योच आनी ते करपा खातीर सरकार आसा. सरकार कोणालो आसा तो प्रश्न ना. आमकां आमचो अधिकार मेळ्ळा काय ना तो मूळ प्रश्न आसा. आनी अशें म्हणया की 2003 जरी आमकां स्टेटस मेळिल्लो 2012 ते 2026 हाजे मदीं भाजपाचो सरकार आशिल्लो. जर सरकार जर आमचे बद्दल इतलो जर अशें म्हणया की सारको हें आशिल्लो तुका म्हणटा आमी आमचेर जर समज जर मोग आशिल्लो सरकाराचो जाल्यार 2012 ते 2026 हाजे मदीं सगळीं जावन वचपा आशिल्लें पूण तें जालें ना. आनी नोटिफिकेशन येवपा खातीर सुद्दां आमकां प्रत्येक गांवां भोंवून मिटींग घेवन जागृती करचा पडली आनी खंय तरी आपणाक दिसलें की बाबा आपल्याचेर हे फुडल्या इलेक्शनाक आड येतलें. त्या खातीर हे 2026 गेले त्या म्हयन्या ऑगस्टाच्या 6 तारखेर ताणें नोटिफिकेशन काडलें. खंय तरी असो प्रचार जावपाक लागलो की एसटी रिजर्वेशन जालें म्हणून आनी खंय तरी कोण आसा ते आपले प्रचार करपाक लागले आसा. तेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय कायदो पास जाल्लो 13 ऑगस्ट 2025 ह्या दिसाक आनी कायदो लागू जालो केन्ना 6 ऑगस्ट 2026 ह्या दिसाक.
ज्या दिसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडलें. आतां नोटिफिकेशन काडप आनी आमकां रिजर्वेशन मेळप हातूंत खूब फरक आसा. नोटिफिकेशन ज्या दिसा पावयलां त्या दिसा साकून हो कायदो लागू जाला. फुडलो जो पळय प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजर खूब कठीण आसा. तो प्रोसिजर सरकारान जाता तितले बेगीन करूं जाय आनी जो वेळ तो प्रोसिजर जायना तो वेळ रिजर्वेशन आमकां कशेंच मेळची ना. आतां प्रोसिजर म्हणल्यार कितें, तर सेन्सस कमिशन आसा, ताजे नंतर इलेक्शन कमिशना कांय ड्युटीज आसात, त्यो सगळ्यो कंप्लीट केले नंतर फायनली जेन्ना पळय नोटिफिकेशन येतलें, खंयच्यो खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो रिजर्व आसात त्यो आयडेंटिफाय जातल्यो, त्यो नोटिफाय जातल्यो, ताजे नंतरच आमी म्हणपाक शकता की आमकां रिजर्वेशन 100% मेळ्ळें अशें म्हणून. आयच्या तारखेक नोटिफिकेशन आयल्या नंतर जे लोक पळय म्हणटात की ऑलरेडी रिजर्वेशन जालें, तांचो गैरसमज आसा किंवा तांकां तें नोटिफिकेशन म्हळ्यार कितें ताचो पुराय म्हायतीय बीन ना. सगळें हांव सांगता, कोणाक वायट धरची न्ही, की नोटिफिकेशन कितें आनी रिजर्वेशन मेळप कितें हाचेर पूर्ण ते अभ्यास करचो. अभ्यास केल्या नंतरच स्टेटमेंट करचें. जाता कितें, अर्दुकच्चें स्टेटमेंट काडटकर लोकां मदीं दिशाभूल जाता. लोकांक दिसता की रिजर्वेशन जालां अशें म्हणून. नोटिफिकेशन येवप म्हणजे रिजर्वेशन न्ही. नोटिफिकेशन फक्त कायदो लागू जाला, ताचो फुडलो जो प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजर करून फायनल जेन्ना पळय नोटिफिकेशन येतलें की ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो रिजर्व जाले एसटी खातीर ते फायनल नोटिफिकेशनाचेरच डिपेंड आसता की खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जातली म्हणटा त्यो आनी आमकां रिजर्वेशन मेळटलें ह्या कितें. बेश्टेच नोटिफिकेशन म्हणलें की तें रिजर्वेशन न्ही. हो फक्त एक प्रोसिजर स्टार्ट आसा, फर्स्ट स्टेप आसा जे हाजे मुखार कितलेशें काम आसा जें सरकारान करूं जाय. आनी आजू सुद्दां हो जो पळय महामेळावो आसा तो करपा फाटल्या उद्देश इतलोच की 27 आमकां रिजर्वेशन जाय आनी प्रोसेस जो पळय आसा तो प्रोसेस सरकारान जाता तितले बेगीन कंप्लीट करचो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.